कुमारजुवा गवंडाळी पूल केल्ल्यान शेतकारांची पारंपारीक वाट आडावली. वाट आडावल्ल्यान शेतां पडीक पडपाक लागल्या म्हणून गाराणे घेवन शेतकार मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. मुख्यमंत्री पर्रीकारान आतां भराव मारून केल्ल्या रस्त्याक बोगदो मारता म्हणून खंय शेतकारांक सांगलां. शेतकारांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्याक ताचे पणजी आल्तिनावेले शासकीय बंगल्यार वचून मेळ्ळे. ते वाट कुंभारजुवा वाटको खावेर म्हण आहा त्या शेताक आमकां वाट ना. रस्तो केलो आनी पूल केलो तेका लागून आमची वाट बंद जाली. तांकां 4 वर्सां आनी सांगता की आमकां वाट दिया आमी रोयता. पयरूच आमकां मामलेदारान लेटर धाडलां कोण रोयता आनी कोण रोयना तें आमकां कळोवचें म्हणून. वाट बंद जाल्या कारणान आमी कोणूच रोयना, सगळे रोयताले. कितली हा जमीन? जमीन आमी 62 शेतकरी कुटुंब आहा. 62 थोडे ना, प्रत्येकाक 10 12 15 हजार जमीन आहा. 14,000 आमकां सांगलां ते रस्त्याक अशें बॉक्स करता म्हणून सांगलां आनी आमकां पलतडी वचपाक ल्हानसो पूल करता सांगलां. आमची व्हडी जी आसा न्हू ती आमी जाणटे जाले आनी आमची व्हडी बी जाणटी जाली. पाव जाल्यार पाव वता भितर अशी परिस्थिती आमची जाली. सद्याक आमकां लोकांच्या शेतांतसून वयचें पडटा. आमच्या शेतां आतां तेणी आमकां सीएमान सांगलां कितें तो पयलीं बोगदो मारता आनी बांदून दिता म्हणून सांगलां. गिव ए कमर्शियल ब्रेक.